गालजीबाग काणकोण वाठारांतल्या सांत आंतोनीचे इगर्जेक 200 वर्सां पुराय जाल्ल्यान थळाव्यांनी आनी इगर्जेच्या पाद्रीन एकवटान हो सुवाळो मनयलो। पळयात कांय भक्तिमय खीण। आमकां फाव जाली। आयचो 2 शेंकड्यांचो दोगांचीच समारंभ फळादीक आनी यादगार जावन ह्या समारंभाक येवकार दिवंक हांव पालिगार हांगासर उबो आसा। आयज म्हाका व्हड खुशालकाय भोगता सांगूंक की आमच्या ह्या भाग्यवंत आंतोनीच्या फिरगोजेक 200 वर्सां भरतात आनी ह्या इगर्जेचो ल्हानसो इतिहास म्हणल्यार आदी हें 1807 ह्या वर्सा जावन एक ल्हानशें कपेल आसलें, पूण 1824 ह्या वर्सा हे कपेलाक इगर्ज म्हूण हेची दर्जो दिली आनी उंचल्या पावड्यार उबारले। सुरवातेक जेन्ना ही इगर्ज आसली तेन्ना हे इगर्जेक 3 कपेलां आसलीं, लोलयें, माशें आनी सादोडशें। पूण जशीं वर्सां भरतात तशी ही कपेलां आपापली इंडिपेंडंट इगर्ज करूंक पावलीं आनी ताणेन ह्या इगर्जे सावन ती आपले खूद इगर्ज कशी चलोवंक लागली। आयज आमकां खुशालकाय भोगता ह्या 200 वर्सांच्या समयार न्हयच फकत गालजीबाग पूण लोलयें, माशें आनी सादोडशेकारांक, कारण सगळ्यांचे हे पुर्वज ही फिरगोज करूंक वावुरलेले आसात। आयज हांव ह्या उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक परबी दितना आमच्या पुर्वजां खातीर हांव मागता देवान तांकां सर्ग फावो करूं, कारण तांकांच लागून आयज ही सांत आंतोनीची इगर्ज हांगासर आसा। आनी सगळ्यांक तुमकां हांव बरें आवडून भाग्यवंत आंतोनीची बेसांवां मागता आनी देवान आमकां सदांच खुशाल दवरून हो आयज उक्तावणेचो उत्सव सोंपो पर्यंत आमी एकामेकाच्या सांगाताक वावरूंक हेच म्हजे आवडे परगट करता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली।